विथ लेटेस्ट आणि तुमचे प्रेझेंट ह्या खंयच्या गोष्टींचे निदानाचेर तुमकां हेल्प करतात किंवा खंयच्या बेसिसाचेर तुमी निदान करता किंवा हाचे डायग्नोसीस करतात. सो कॉमनस्ट फॉर्म पल्मनरी ट्युबरकुलोसिस हाका लागून 2 बेसिक टेस्ट आमी करतात. एक म्हणजे चेस्ट एक्सरे आणि दुसरो स्पुटम टेस्टिंग. ह्या 2 टेस्टांतल्यान मोस्ट ऑफ द पल्मनरी टीबी केसीस डायग्नोज जाता. वेन इट कम्स टू स्पुटम टेस्टिंग पयलीं तुमी जाणा आसतले स्पुटम स्मियर मायक्रोस्कोपी म्हणून करताले. म्हणजे एक्चुअली पेशंटाचो स्पुटम घेवन स्लायडीचेर स्मियर प्रिपेअर करून तो मायक्रोस्कोपान पळोवप. ह्या टेस्टीचो प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो, दिस वॉज अ व्हेरी लो सेन्सिटिव्हिटी टेस्ट. म्हणजे टीबी जंतूचो प्रमाण खूब हाय आसचो पडटालो स्पुटमान फॉर दिस टेस्ट टू कम पॉझिटिव्ह. ताका लागून अर्ली स्टेज टीबी डायग्नोज जायनाशिल्ली खूब फाटी. नाव विथ गुड इम्प्रुवमेंट्स वी आर युजिंग रॅपिड डायग्नोस्टिक मॉलिक्युलर टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग टीबी. दीज आर कॉल्ड एज जीन एक्सपर्ट किंवा सिबिनाट जसे ह्या टेस्टिंग म्हणतात. इट्स अ मॉलिक्युलर टेस्ट टायप ऑफ PCR टेस्ट. सो हातून आमी कितें करतात, स्पुटम तसोच तपासतात, सॅम्पल कलेक्ट बी करपाचे सेम हे, पूण ही मॉलिक्युलर टेस्ट करून विदीन 2 hours दिस टेस्ट टेल्स अस वेदर ट्युबरकुलोसिस जर्म्स इज प्रेझेंट इन द स्पेसिमेन ऑर नॉट, अँड इट ऑल्सो टेल्स अस विच मेडिसिन्स आर गोइंग टू वर्क इन दिस केस ऑफ टीबी. म्हणजे वेदर इट इज ड्रग सेन्सिटिव्ह टीबी ऑर अ टायप ऑफ टीबी विच इज कॉल्ड एज ड्रग रेजिस्टंट टीबी. हेंय आमकां त्या टेस्टांतल्यान कळटा. The good thing about this test is it is very very sensitive. बॅसिलरी लोड सामको कमी जेन्ना सुद्दां आसता म्हणल्यार अर्ली स्टेज ऑफ टीबी हातून सुद्दां जर तुमी स्पुटम तपासलो जाल्यार पॉझिटिव्ह येता ह्या टेस्टीक लागून. आनी ह्या टेस्टीक लागून रिक्वायरिंग व्हेरी अदर हायर मोडॅलिटीज ऑफ ट्रिटमेंट लायक CT स्कॅन पयलीं करपाक पडटालो, एंडोस्कोपी म्हणल्यार ब्रोंकोस्कोपी करून स्पेसिमेन काडपाक पडटाले. हाजी आतां खूब कमी गरज पडटा आमकां. जस्ट विथ बेसिक स्पुटम, जीन एक्सपर्ट टेस्ट आणि एक्सरे 90 to 95% of pulmonary TB cases can be diagnosed. Now when it comes to extra pulmonary you may require some other modalities. For example, if you are suspecting spine TB you may need to do a MRI of the spine. आणि abdominal TB असलो CT scan किंवा अल्ट्रासाउंड ह्यो other modalities for detecting एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी. सिमिलरली बायोप्सी किंवा FNAC करतात जेन्ना एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी सस्पिशियस म्हणजे यू नॉट शुअर, स्पायनाचो MRI केलो टीबीचो दिसता, यू आर नॉट शुअर, डी टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम देर, एक्झामिन इट. आतां ह्याय पिसाचेर आमकां जीन एक्सपर्ट करपाक मेळटा. जीन एक्सपर्ट जी नवी टेक्नॉलॉजी आसा दॅट कॅन बी यूज फॉर स्पुटम एज वेल एज फॉर एक्स्ट्रा पल्मनरी सॅम्पल्स. अँड दीस टेस्ट हॅज कम्प्लिटली रेव्होल्युशनलायज द वे वी डायग्नोज टीबी. Diagnosis of TB has been very very simplified now because of this test.